झेडपी इलेक्शना दिसा बिचोले बाजारात पिळगांव हांगासली एका बायलेक पुलीस म्हणून सांगून तिका लुटून गेले। आता बिचोले पुलिसांनी इराणी गँगातले आपल्याक पुलीस म्हणपी चोरांक धरपाक बिचोले पुलिसेक यश आयला। अस्नोडा ते अडवलपाल ह्या रस्त्याचेर फिल्मी स्टायलीन त्याच्या फाटल्यान वचून बिचोले पुलिसांनी त्याच्या स्कूटरा सकट दोगा चोरांक पुलिसेन धरला। नमस्कार, हांव ओंकार फळारी, तुम्ही पळयता प्रुडंट। झेडपी इलेक्शना दिसा बिचोले बाजारात पिळगांव हांगासली एका बायलेक आमी पुलीस म्हणून सांगून बाजारात चोर भोंवता, तुजे गळ्यातले मंगळसूत्र काढून व्हरतलो म्हणून मंगळसूत्र आमच्या कडेन दी अशें सांगले। ताच्या मागीर ते मंगळसूत्र तिने काढून ते फुड्यानूच आसलेल्या 2 फेक पुलिसां कडेन दिले। ते फेक पुलिसांनी मागीर ते मंगळसूत्र एका कागदान गुठलोवन ते तिच्या कडेन दिले आणि ती थंयच्यान आपल्या घरा गेली। ती घरा वचून तो कागद उगडलो जाल्यार कागदान गुणे गुठलो नासले। ती गजाल बायलेक कळटाच तिने रोखडेच बिचोले पुलीस स्टेशनार आपली कंप्लेंट दिली। पुलिसांनी रोखडेच आपले इन्व्हेस्टिगेशनाक स्टार्ट केली। पुलिसाक त्या चोरांनी चोरी करून वयताना CCTV कॅमेरान दिसताले, मात तांच्यांनी हेल्मेट आणि मास्क घातल्या कारणाक त्यांची तोंडां पुलिसाक दिसनासली। 2 दीस पयलीं अशेच 2 जाण हेल्मेट आणि मास्क घालून अस्नोडा ते अडवलपाल ह्या रस्त्यार आपल्या स्कूटरीचेर वयताना दिसले। तांच्या गाडयेची नंबर प्लेट सुद्दां नासली। रोखडेच पुलिसाक डावट आयलो म्हणून पुलिसांनी त्यांच्या गाडयेच्या फाटल्यान लागले। पुलीस आपल्या फाटल्यान लागल्या ते पळोवन तांच्यांनी आपली गाडी फास्ट सोडली, मात पुलिसांनी तांकां चेस करून तांच्यांनी गाडी आडयली। तांच्यांनी पळोवन वचपाचोय प्रयत्न केल्लो, मात पुलिसांनी तांकां धरले आणि पुलीस स्टेशनार हाडले। इन्व्हेस्टिगेशनान कळोन आयले की हेच चोर आपूण पुलीस म्हणून सांगून बिचोले बाजारात मंगळसूत्र चोरपी म्हणून कन्फर्म जाले। धरले ते चोर बुधवारा सकाळच्यान अस्नोड्या अडवलपाल मुळगांव हांगा भोंवत आसले। त्यांचो टार्गेट आसलो की आनी कोण जाणटे लोक मेळटा तांकां लुटपाचो असो त्यांचो प्लॅन आसलो, मात पुलिसांनी तेजो प्लॅन तांकां धरून फेल केलो। आता बिचोले पुलिसांनी गुलाम शहराज हो मूळ महाराष्ट्राचो आणि असदुल्ला अली खान ह्या दोगांक आपूण पुलीस म्हणपी फेक पुलिसाक धरला।